फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टी व्ही अपडेट्स राऊंड ऑफ 32तल्या फेरयेतलो हो आढावो सगळ्यांक येवकार. मियामी हांगासर जाल्ली राऊंड ऑफ 32 मॅच अर्जेंटिना वर्सीस केप वर्दे सगळ्यांची ह्या मॅचीचेर नजर आसली. ह्या मॅचीत अर्जेंटिनान जैत मेळयलें पूण सगळ्यांची मनां जिखली ती केप वर्देपान. केप वर्दे हो पश्चिम आफ्रिकेंतलो एक ल्हानसो देश पूण तांणी पयलेच फावट वर्ल्ड कप खेळटना जे गत विजेते आसले अर्जेंटिनाक झुंजयलो. ह्या मॅचीचो निकाल एक्स्ट्रा टायमाक लागलो. अर्जेंटिना हो पंगड फिफाच्या जागतीक वळेरींत पयल्या क्रमांकार आसा. तांचो नामनेचो खेळगडी लिओनेल मेस्सी हो सद्याक बऱ्या फॉर्माक आसता. तरी आसतना केप वर्देन कांय एक टेन्शन घेनासतना आनी एक दबाव दवरनासतना बरो गेम करून अर्जेंटिनाक 120 मिनटां झुंजयलो. केप वर्दे पंगडाक राऊंड ऑफ 32 जिखप शक्य जावंक ना पूण अर्जेंटिनाक तेणी दिल्ली लढत सगळ्यांच्या नजरेक उरली. अर्जेंटिना पंगडान राऊंड ऑफ 16 म्हळ्यार प्री क्वॉर्टर फायनलीक प्रवेश केलो. हो प्रवेश करतना तांणी 3-8-2 अशें जैत मेळयलें. निर्धारीत वेळेक 90 मिनटांच्या खेळात दोनूय पंगड 1-1 अशे गोल बादाबादी आसले. उपरांत एक्स्ट्रा टायमाकय 2-2 अशी बरोबरी जाली. मॅच सोंपपाक फकत 9 मिनटां बाकी आसली तेन्ना सेल्फ गोल जालो केप वर्दे टिमींतल्या खेळगड्या कडल्यान आनी अर्जेंटिनाक फुडल्या पावंड्या वयली जागा मेळ्ळी. स्पेन आनी उरुग्वे हे पयलेचे जागतीक विजेते. तांचे आड केप वर्दे पंगडान बरी कामगिरी करतना मॅच बादाबाद दवरिली. उपरांत सौदी अरेबियाकय हो एक पश्चिम आशियांतलो बरो देश बरो पंगड तांकांय तेणी बरोबरीत दवरून गूण विभागून घेतिलो. अशा रितीन 3 मॅची बादाबाद दवरून तांणी राऊंड ऑफ 32 फेरयेक प्रवेश केल्लो. तांचो गोलकीपर जो 40 वर्सां पिरायेचो ओजिन्ना हाणें परत एक फावट परजळीत कामगिरी केली. ताणें ह्या मॅचीत 8 फटके अडयले. जरी तेणी 3 गोल घातले तरी तेणी 8 फटके अडयले. ताका लागून अर्जेंटिनाक व्हडलें जैत शक्य जावंक ना. ह्या सगळ्या वर्ल्ड कपांक आतां मेरेन 4 मॅचींनी ओजिन्ना हाणें 18 फटके हाडून आपले चूक दाखयली. 39 वर्सां पिरायेचो लिओनेल मेस्सी हाणें 29 मिनटाक अर्जेंटिनाक फुडें व्हेलो. ह्या गोलाक लागून हाफ टायमाचो खेळ थांबलो तेन्ना अर्जेंटिना पंगड एका गोलान फुडें आशिल्लो. उपरांत 59व्या मिनटाक केप वर्दे टिमीचो डिरॉय दुआर्त हाणें गोल केलो. ताका लागून मॅच गोल बादाबाद जाली. 90 मिनटांचो खेळ सोंपलो तेन्ना 1-1 अशी गोल बादाबादी आसली. उपरांत एक्स्ट्रा टायमाचो खेळ सुरू जालो आनी तितूंत 92व्या मिनटाक मेस्सीच्या कॉर्नर किकाचेर लिसांड्रो मार्टिनेज हाणें बरो गोल केलो आनी ताका लागून अर्जेंटिना पंगड 2-1 फुडें गेलो. पूण केप वर्दे पंगड हार मानूंक तयार नाशिल्लो. 103व्या मिनटाक तांच्या सिडनी लॉपिस काब्राल हाणें बरो गोल करून आपल्या पंगडाक 2-2 अशी गोल बादाबाद दिवन दिली. हो गोल अप्रतीम असो थारलो ताका लागून ताची वाह जाली. मॅच पेनल्टी शूटाक वतली काय कितें अशें दिसतना 111व्या मिनटाक केप वर्देच्या कडल्यान स्वयं गोल जालो. ह्या सेल्फ गोलाक लागून अर्जेंटिना पंगडाक 3-2 अशी आघाडी मेळ्ळी. मेस्सीचोच कॉर्नर आसलो तातूंत अर्जेंटिनाच्या ख्रिस्तियन रोमेरो हाणें हेडिंग घेतिलें. ह्या वेळार केप वर्दे पंगडाचो खेळगडो डिनी बोर्जीस हो हेडिंग करून बॉल भायर उडोवपाचे प्रयत्न करतालो पूण ह्या वेळार बॉल त्याच्याच गोल नेटींक गेलो आनी अर्जेंटिनाक आघाडी मेळ्ळी. अशा रितीन अर्जेंटिनाक एक बरें जैत पूण ताका झगडचें पडलें संघर्श करचो पडलो अशें जैत मेळ्ळें. ह्या मॅचीचें वैशिश्ट म्हणल्यार अर्जेंटिनाचो कोच लिओनेल स्कालोनी हाची ही अर्जेंटिनाची कोच ह्या नात्यान 100वी मॅच आसली. स्कालोनी हाच्या खेळटना अर्जेंटिनान 72 मॅची जिखलात. होय एक विक्रम जावन आसा. स्कालोनी हाच्या मार्गदर्शना सकयल खेळटना अर्जेंटिना पंगडान 2022 वर्सा वर्ल्ड कप जिखलो जाल्यार 2021 आनी 2024 वर्सा कोपा अमेरिकन ही सर्त जिखली. जाल्यार 2022 वर्सा फिनालिपिसिमा ही टुर्नामेंट जिखली.
अशा रितीन स्कालोनी हो आतां अर्जेंटिना खातीर सक्सेसफूल कोच जावन आसा. आतां फुडल्या पावंड्यार जी मॅच जातली तितूंत अर्जेंटिना पंगड कसो खेळटा आनी परतून एक फावट ते वर्ल्ड कप जिखतले काय हाची उत्सुकता आसा. मॅसीच्या ह्या मॅचींतल्या कामगिरीची आमी नदर उडोवया. ह्या वेळच्या वर्ल्ड कपाक मॅसी गोल्डन बूट ह्या सर्तीक खूब फुडें आसा. ताणें आतां 4 मॅचींत 7 गोल केले. अशा रितीन ताणें पयली सुवात मेळयला. फ्रांसाचो किलियन एम्बाप्पे याने 6 गोल केलात आनी तो दुसऱ्या सुवातेर आसा. तेजे फाटल्यान नॉर्वेचो अर्लिंग हालंड आनी इंग्लंडाचो हॅरी केन हांणी दरेकी 5 गोल केलात. विश्वकपाचो वर्ल्ड कपाचो जर आमी विचार केलो जाल्यार मॅसीन 2022 ते 2026 ह्या मेरेनच्या सेगीत 8 मॅचीक गोल करपाचो विक्रम केला. ह्या असो करपी तो पयलो विश्वकरंडक खेळगडो जावन आसा. आपली 6वी वर्ल्ड कप सर्त खेळपी 39 वर्सां पिरायेचो मॅसी आतां सगळ्यां परस चड 20 गोल केलात. दुसऱ्या पावंड्यार आसल्यार किलियन एम्बाप्पे हाणें 18 गोल केलात. अर्जेंटिना आनी केप वर्दे हांचे मजगती जाल्ले मॅची उपरांत केप वर्दे पंगडाचो कोच बोबिस्ता हाणें सांगलें की ह्या टुर्नामेंटान आमी ज्या तरेन खेळ केलो ताका लागून आमच्या देशाची प्रतिश्ठा आतां वाडला. आमी ह्या मॅचीन जे वर्ल्ड चॅम्पियन आसात अर्जेंटिनाक 2 वेळा गोल बादाबाद दवरलो आनी ही मॅच एक्स्ट्रा टायमा पर्यंत व्हेली. आमच्या ह्या खेळगड्यां ही एक सन्मान आनी आमी जिद्दीन कसो खेळ करून आमच्या देशा खातीर बरो कसो खेळ करूंक शकतात हें आमी ह्या मॅचींतल्यान दाखोवन दिलें अशें बोबिस्ता हाणें सांगितलें. जाल्यार अर्जेंटिनाचो कोच स्कॉलानी हाणें सांगलें की आमकां खरेंच एका कठीण मॅचीक सामोरे जावचें पडलें. कारण कित्याक जाल्यार केप वर्दे ह्या पंगडान खूब बरो खेळ केलो ताका लागून आमकां संघर्श करचो पडलो. पूण ही टीम आपली अर्जेंटिना आसा आनी आमी पॉझिटिव्ह गोश्टी पळोवन फुडें वतात ताका लागून आमी ही मॅच जिखप शक्य जालें आमकां. आतां आनी एक मॅच जी डॅलास हांगासर जाल्ली इजिप्त आनी ऑस्ट्रेलिया. ह्या मॅचीक इजिप्तान ऐतिहासीक जैत जोडून रावंड ऑफ 16 फेरयेन म्हणल्यार प्री क्वॉर्टर फायनलीक प्रवेश केलो. ही मॅच खूबच उमळशीक वाडोवपी जाल्ली. हातूंत इजिप्तान पेनल्टी शूटआउटाचेर 4-8-2 अशें जैत मेळयलें. इजिप्ताचो नामनेचो खेळगडो मोहम्मद साला ह्या मॅची पयलें इंजर्ड आसलो. तो खेळटलो काय ना ह्या बाबतींत उत्सुकता आसली. पूण ह्या मॅची पयलें तो फीट जालो आनी तेणी आपल्या टिमीक पुराय 190 मिनिट्स जी आपली 90 मिनटां आसात निर्धारीत वेळेंतली आनी फुडलीं 30 मिनटां आनी पेनल्टी शूटआउट पुराय मॅचीन आपल्या टिमी खातीर प्रेरीत करपी खेळ केलो. जे रेग्युलर टायम आसलो तितूंत दोनूय पंगड 1-8-1 अशे गोल बादाबाद आसले. उपरांत एक्स्ट्रा टायमाचो अवलंब जालो आनी तितूंकय ही 1-1 अशी बादाबाद बरोबर उरली. पेनल्टी शूटआउटांक इजिप्ताच्या सगळ्या खेळगड्यांनी तितूंत मोहम्मद साला, महमूद साबेर, रामी राबिया आनी निमणे कडेन होसाम अब्दुल माजीद हांणी दरेक आपले गोल वेवस्थीत मारले. ऑस्ट्रेलियाच्या हॅरी सॉटर हांणी जो पयलो पेनल्टी फटको घेतिलो तो गोल पोस्टा वयल्यान गेलो. तेच्या उपरांत तांचो 18 वर्सां पिरायेचो खेळगडो लुकास हॅरिंग्टन हाणें जो फटको मारिल्लो पेनल्टी फटको तो गोल पोस्टाक आपटलो. अशा रितीन ऑस्ट्रेलियाक ही मॅच जिखप शक्य जावंक ना. पेनल्टी शूटआउटा खातीर ऑस्ट्रेलियाचे कोच टोनी पोपोविच हांणी आपलो जो बरो कामगिरी केल्ली पॅट्रीक बीच हांणी 90 मिनटां आनी 120 मिनटां गेमीक ताका भायर काडलो आनी आपलो अनुभवी खेळगडो गोलकीपर रायन हाका धाडलो. पूण रायन पेनल्टी शूटआउटांक कांय व्हडलें पराक्रम करूंक शकलो ना आनी तेंच्या कोचाची ही चाल अयशस्वी थारली. 13व्या मिनटाक इजिप्ताक आघाडी मेळ्ळी. फ्री किक फटक्याचेर तेंचे इमाम आशूर हाचें हेडींग भेदत थारलें आनी अशा रितीन ऑस्ट्रेलिया पंगड एका गोलान फाटीं पडलो. पूण ऑस्ट्रेलियाक मॅचीच्या 55व्या मिनटाक सेल्फ गोलाचो फायदो जालो. इजिप्ताच्या मोहम्मद हानी हाणें आपल्याच गोल नेटीन बॉल मारलो. एडन ओनील हाचे फ्री किकीचेर हाणें हाचें हेडींग भायर करपाच्या जाग्यार गोल पोस्टांक भितर गेलें आनी अशा रितीन ऑस्ट्रेलियान 1-8-1 अशी गोल बादाबाद सादली. इजिप्ताची जर आमी कामगिरी पळोवंक गेली वर्ल्ड कपाक तांची ही 4थी वर्ल्ड कप. पयल्या फावटीक तांकां नॉकआउट फेरयेक जैत मेळ्ळां. हाचे पयलें 1990 आनी 2018 वर्सा तांकां साखळी फेरीतच जे लीग मॅचीकच भायर पडचें पडिल्लें. जाल्यार फर्स्ट टायम ते जेन्ना 92 वर्सां पयलें 1934 वर्सा वर्ल्ड कप खेळिल्ले तेन्ना
ही टुर्नामेंट रावंड ऑफ 16 फेरयेंतल्यान सुरू जाल्ली. त्या वेळार पयल्याच मॅचीत इजिप्त पंगड हारिलो. अशा रितीन चवथ्या वर्ल्ड कपांक इजिप्तान वर्ल्ड कपांतली आपली बरी कामगिरी करतना प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावंडो हुपलो आनी आपले पयले जैत मेळयलें. मोहम्मद साला जो इजिप्ताचो कॅप्टन आसलो तांणी ह्या मॅची उपरांत सांगलें, आपल्या जिवनांतलो हो एक बरो आयुश्याचो संस्मरणीय दीस आसा. देशा खातीर आपूण खूब बरो खेळ्ळो आनी त्याचो आपल्याक खूब अभिमान दिसता. आपूण दुखापत जाल्ली आपल्याक, पूण मॅचीन आपल्यान तें सगळें विसरून देशा खातीर बरो खेळ खेळपाच्या कारणान आपूण खेळ्ळो आनी देशा खातीर आपूण पूर्ण योगदान दिलें. आपल्याक सगळ्या जे टिमीचे बाकीचे खेळगडे आसात तेंचोय अभिमान दिसता अशें मोहम्मद साला हांणी मॅची उपरांत सांगलें. जी रावंड ऑफ 32 मॅचींतली आनीक मॅच जी निमणी मॅच आसली, कोलंबिया आनी घाना हांचे मजगती जाली. कॅन्सास सिटी हांगासर जाल्ले हे मॅचीक कोलंबियान एका गोलान जैत जोडलें आनी आपली शेगीत जी अपराजीत मालिका आसा ती कायम दवरली. जॉन आरियास हांणी फर्स्ट हाफांत केल्लो गोल कोलंबिया खातीर मोलाचो थारलो. हेजे पयले साखळी फेरयेंत त्यांनी उझबेकिस्तान आनी काँगो पंगडाचेर हारयलो. उपरांत पोर्तुगालाक तेमी गोलचून बादाबाद दवरिली. अशा रितीन चारय मॅची हारनासतना प्री क्वॉर्टर फायनल वचपाचो पराक्रम कोलंबिया पंगडान केलो. प्री क्वॉर्टर फायनलींत कोलंबिया समोर स्वित्झर्लंड पंगडाचें आव्हान आसतलें. स्वित्झर्लंड पंगडा आड कोलंबिया कसो गेम खेळटा हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसलें. कॅन्सास सिटी हांगासरल्या सिटी जे स्टेडियम आसलें त्या स्टेडियमाचेर कोलंबियाक तेंचे जे येलो जर्सी आसा ते घालून खूब लोकांनी बरो प्रोत्साहन दिलें आनी ह्या टिमीन आपल्या पंगडाक निराश करूंक ना. कोलंबियाक मॅचीच्या 8व्या मिनटाक झटको बसलो. त्यांचो अनुभवी खेळगडो जोन कॉर्दोबा हाका इंजुरी जाली आनी ताका ग्रावंडा भायर वचचें पडलें. ताची जागा लुईस सुवारेझान घेतली. पूण ह्या लुईसाच्याच असिस्टाचेर आरियासांनी गोल केल्ल्यान कोलंबियाक फुडें वचप शक्य जालें. कोलंबिया हेचे पयले 1990 वर्सा, 2014 वर्सा आनी 2018 वर्सा नॉकआउट मॅचीक पावल्लो. आतां हीच मालिका आपली परत कायम दवरतना तांणी परत एक फावट नॉकआउट फेरयेंत पावंडो हुपलो. फिफा वर्ल्ड कप 2026 ह्या टुर्नामेंटांतले आतां रावंड ऑफ 32 फेरयेंतल्यो मॅची सोंपल्यो. आतां सगळ्यांक उमळशीक आसा ती रावंड ऑफ 16 म्हळ्यार प्री क्वॉर्टर फायनल मॅचींतली. आनी ह्या मॅचीक कोण बरी कामगिरी करता, कोण फुडलो पावंडो हुपता हाची सगळ्यांक उत्सुकता आसता. पयली मॅच कॅनडा आनी मोरोक्को हांचे मजगती जातली. ताच्या उपरांत पॅराग्वे आनी फ्रांस हांचे मदीं जातली. कॅनडान रावंड रॉबिन मॅचीन एक विजय, एक बरोबरी आनी एक पराभव अशी कामगिरी करून रावंड ऑफ 32 पावंडो हुपिलो. उपरांत ह्या नॉकआउट फेरयेंत त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेक एका गोलान हारून प्री क्वॉर्टर फायनल ती जागा निश्चित केली. मोरोक्कोय पंगड ह्या टुर्नामेंटांत अपराजीत आसा. तांणी ब्राझीलाक गोल बादाबाद दवरलो. उपरांत स्कॉटलंड आनी हैतीचेर जैत जोडलें आनी रावंड ऑफ 32 फेरयेंत प्रवेश केलो. नेदरलँडा आड बरी मॅच जाली. 1-1 अशी गोल बरोबर जाल्ल्यान पॅनल्टी शूटआउटाचेर मोरोक्कोन 3-8-2 अशें जैत मेळोवन प्री क्वॉर्टर फायनल पावंडो हुपलो. पॅराग्वे आनी फ्रांस ह्या मॅचीचेर सगळ्यांची नजर आसतली. पॅराग्वेक पयल्या मॅचीक अमेरिके कडल्यान 1-4 अशा गोला फरकान हार घेवची पडली. उपरांत तांणी तुर्किये आनी ऑस्ट्रेलियाक हारोवन आपली कामगिरी सुदारली आनी रावंड ऑफ 32 फेरयेंत प्रवेश केलो. तांची मॅच जर्मनी आड जाली. ही मॅच 1-8 अशी गोल बादाबाद उरली. उपरांत पॅनल्टी शूटआउटाचेर 4-8-3 अशें जैत मेळोवन पॅराग्वेन एक बरो व्हडलें जैत मेळोवन जर्मनी सारको जो आदलो वस्ताद चॅम्पियन आसलो ताका वर्ल्ड कपाच्या भायर केलो. फ्रांस हो 2 वेळचो वर्ल्ड चॅम्पियन. लास्ट 4 वर्सां फाटीं तांकां रनर्स अप म्हळ्यार उपविजेतेपद मेळिल्लें. हो सद्या पंगड खरोच बरी कामगिरी करता आनी आतां मेरेन शेगीत 4 मॅची जिखला. तांणी आपल्या लीग पावंड्याचेर सेनेगल, इराक आनी नॉर्वे ह्या पंगडांक हारयलो. उपरांत रावंड ऑफ 32 फेरयेंत स्विडनाक कांय संद दिनासतना 3-8-0 अशें जैत मेळ्ळें. अशा रितीन जर आमी पळोवंक गेले पॅराग्वे आनी फ्रांस हांचे मजगती जाल्ली मॅच जातली तितून फ्रांसाचे पारडे मातशें जड दिसता. पूण फुटबॉल ग्रावंडार कितें जायत तें सांगूं शकनात. फ्रांसाचो किलियन एम्बाप्पे हो खेळगडो सद्या बऱ्या फॉर्माक आसा. ताणें आतां पर्यंतच्या 4 मॅचींनी 6 गोल केलात, शिवाय 2 असिस्टय नोंद केलात.
आपली तिसरी वर्ल्ड कप खेळपी एम्बापे आतां मेरेन 18 गोल करून ह्या सर्ती आनी वर्ल्ड कप पुराय हितून मॅसीक जो लिओनल मॅसी अर्जेंटिनाचो खेळगडो आसा ताका आव्हान दिता. वर्ल्ड कप 2026 आतां अशा पावंड्यार पावला की ही नॉकआउट टुर्नामेंट जाता आनी सगळ्यांक उमळशीक वाडोवपाची मॅची जातात. कोण जिखतलो कोण हारतलो कांय सांगूं शकनात. एक्स्ट्रा टायमाची उत्सुकता, पेनल्टी शूटआउट हांचेय उत्सुकता आसता. फिफा वर्ल्ड कप 2026 गोमंतक टीव्ही अपडेट्सांक ह्या वेळार इतलेंच. परत मेळया. देव बरें करूं.